वळोळे तुझे पुरीस आमकां दिलाय तुवें जावन एक निशाणी जैताची देखून मान करता तुका प्रजा सगळ्या सृष्टीची चोया चोया Jesus sonia Jesus sonia सुरविले मागणे मोगळा जेजू मनशाक नवें जिवीत दिवच्या खातीर ह्या संवसारांत तूं आयलोय मनशाचे गतींत तूं जियेलोय सुमेज तांचे कश्ट आत्म्याची भूक आनी तान समजून तुवें कुरिसू वावयलोय आमकां बचावी दिवच्याक कुर्सार मोरोन पुनर्जिवंत जालोय आज तुवें चलल्या त्या कुर्सावटेच्या पैणाचो आमी उगडास काण्ण हे भक्तीपण आदारतना आमी सुमेस्तांनी ह्या संवसारांत हर एका मनशाक मान आनी गौरव दिवंक शिकाशें आनी मनशा जीव सदांच राखून व्हरिशें तूं आमकां कृपा दी म्हणून तुजे लागीं आमी परातून मागतांव आमेन पिलातान दिले मरणा फरमान समिया तुका मुजा फावो जाले ते समिया तुका पातका वरवी मुजा अपमानाचे मरण फावो जाले तुका समिया जेजू मुजा मरणाक यातो आयतो जालोय मोगान समिया मुजा दुकान बरो उबी आसा मोरी आमची माता सर्वा मिसर्या फुडे आता एक जावन दुकान तिच्या एक जावन दुकान तिच्या पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता मरणाचे फर्मान दिवचे म्हळ्यार देवाचो 5वो उपादेश जीविशी मारी नाका हाचे विरोध वेचे मुखेल्यांनी वो उपादेश मोडलो
तुम्ही हसो कसलो अपराध घेऊन हांगासर आयल्यात? हे सतगी जाप दी म्हाका. म्हाका हाचेर कसलोच अपराध मेळना. कितें? तर तू एक रायगी? अशी की जाप दिवची आमच्या साहेबाक? म्हाका हाचेर कसलोच गुन्यांव मेळना. तर तुम्हीच सांगा हाका हांव कितें करूं? कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. पास्का परबेच्या वेळार एक दस्तूर आसा, एका कैद्या सोडची दस्तूर आसा. तर तुम्ही सांगा ह्या जुदेवाचो राय म्हणच्या जेजूक हांव सुटका दिवंगी या बाराबासा? बाराबासाक सोड, बाराबासाक सोड. कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. तर तुम्हीच ताका पळोवन घ्या. या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार नाही. व्हरा ताका. देवसाराची सकत आमच्या दिसपडते जिणेन हो उपादेश विविध रितीन मोडूंक प्रेरीत करता. दाखल्याक बोक्षी नासतना रावूंक, जीवघात करूंक, आमाल पियोन ह्या मुखान जीव आनी समाधान होगडावंक, गाळी शिराप दिवन हेरांक जिवीशी मारूंक. अशें करतना सैतानाच्या बोळान आमी हेरांचेर अधिकार चलयता. अशें आमचेर आनी हेरांचेर मोरणाचें फर्माण वाचता. मागणे सोम्या जेजू हर एक मनशाचो जीव मोलादीक आनी पवित्र म्हणलें समजोवंक आमकां कृपा दी. दिसपडत्या जिवितांत आमी आमचो आनी हेरांचो मोग करून एकामेकाक बोगसून सुदारसून जियेशें कर. अशें आमी कोणाचेरी मोरणाचें फर्माण वासिनासतना एकामेकाक जिवीत दिवची हातेरां आमकां कर म्हूण मागता. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. Zadaye sokuris dilo somia askat kandyar tuja wawon to saltai katin wade kalwar parvotaja patka zadaye borla कुरीस आसा कांद्यार तुझ्या संतोष कांतो दिलाय ताका सोम्या जेजू मोजा. दुकान बरोन उबी आसा मोरी आमची माता. सर्वांनी सया फुडें आका एक जावन दुकान तिच्या एक जावन दुकान तिच्या. दुसरें तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. हा ब्राम ताच्या पुताची बली भेटोंक वरतसतना ताच्या हातांत लांकडाचो बारादीक बरो दिल्ले बरी मुखेल्यांनी जेजूचेर बारादीक कुर्साचे वोजें दिलें. ताचे कश्ट तांणी सडयले. अशें एकामेकाचो मोग करा, पाय दुया म्हणलो उपादेस तांणी मोडलो. मनशाक केदाळा ह्या संवसारांत जियोवचें नाका म्हूण बगता. दाखल्याक आपणाचे कश्ट आयकोवचे मनीस कोणूच ना म्हणटाना निंदा तिरस्कार तोखतोणी वयल्या वयर येताना कोणाचो सुसांगत नाचताना एक सुरो जाताना जिवीतच नाका म्हूण बगता. पूण सोम्यान म्हळां कश्टांत येल्यानो ये या मुजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितलो. होस सोमी आमी एकामेकाचो मोग करून तांचे गरजेन पावताना तांचे कश्ट आयकताना सांगात दिताना तांकां मेळटा. अशें जेजू आमकां हेरांचें वोजें हाळू करूंक देख दिता. मागणे मोगाळा जेजू कश्टांत येयल्या आनी असायक परिस्थितींत आसलेल्या भावा भयणी थंय मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमकां कृपा दी. हेरां विशीं बरें उलोवंक तांणी बरें करतना होगळसून सूख करतना बोगसून आनी गरजेवंतांक पावोवन हेरांचे कुर्साचे वजन बुणें करूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूळत आमची कर. अस्कत जालाय सोम्या म्हज्या वाळून रगत तुजें नेत्रांनी जावन मेटात काडताय वावन पातकां वोजें हर एक मेटते कष्टांनी काडताय दोंगरार तूं या सडताय सकत नासता भरान करसाच्या धरणीर सोम्या पडताय. दुकान भरून उबी आसा मोरी आमची माता सर्वा विसर्या फुडें आता एक जावन दुकान तिच्या एक जावन दुकान तिच्या. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पोवटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगेन कुर्सावरवीं सोडिलाय सगळो संसार. जेजू मागणे आनी ए उकोला तो क्रिस आणि ताच्या खांद्यार दिया. तो उठून फुडें चलता कित्याक ताचें आत्म्याचें बळ उणें जावंक ना. आधुनीक संवसारांत मनीस मागणे देवासांवां आदारता. पूण जायते पावटी असले देवासांव स्वाफायद्याक वा नांवा खातीर चलता. सांगातास मनीस संवसारी संगतीचेर चडीत भरवोसो दवरता. मनीस पडटा
उठोंक कश्ट जाता. आत्म्याचें बळ मात्र आमकां उठोंक आनी फुडें वचोंक आधार दिता म्हणलें जेजू शिकयता. मागणे सोम्या जेजू दिसपडत्या जिणये जायते फावटी तुका आयकूंक आमी सुकोन पडल्या. आमकां तूं बक्षीस आनी आमच्या आत्म्याचो चड आनी चड मोग करूंक आनी आत्मो राखोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. कुरीस घेवन वेताना सोमी पेडता वय कापल्या. कितें बोगना जाय मोरयेक काळजा. कितें बोगना जाय मोरयेक काळजा. देखताना पुताक तिच्या कांट्या मुकुट घेवन मस्तकार कुरी सपलो कांदा. माताय सस्ता मुखार चलता काळजान कुशेक बापाच्या. चवथेस तेसांव जेजू आपले दुखेस मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या कुर्सा वाटे पळयनार मोरयेन आपल्या पुताक सांगात दिलो आनी धैर्य दिलें. हावय पुताचे दोळे एकामेकाक देखतात. जेजूनी मोरयेक धैर्य दिलें. जेजू आनी मोरये कश्टाच्या स्थितींत बरवसो जिवाळ जाल्लो दिसून येता. आधुनिक संवसारांत जायतीं भुरगीं आवयांक तिरस्कार करतात, दूख दितात. असले स्थितींत आसच्यो एकसुर्यो आवयो आपणाक जिवंकच नाका अशें म्हणटात. तांचो बरवसो अस्कत जावन येता. हे स्थितींत जेजूचो सांगात आनी मोग भरवशान फुडें वचोंक प्रेरण दिता. मागणे जेजू सोमेस्त आवयांक तुझे जिवीत लाभय. तांच्या एकसुरपणान कंत आनी बेजारायेन तुजेर विश्वास दवरून फुडें वचोंक तांकां तुजो आदार दी. तुजेर तांचो बरवसो चडय आनी नवें जिवीत तांकां लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. निद्राणी जावन चढता सोमी वाट कालवार पर्वताची. अस्कत जेजूक भियान दितात कोमोक्सी मावाची. जालो तो आधार कुरीस
दुकान उबी आसा मोरी आमची माता सर्वामी सर्वा पुढे आता एक जाऊन दुकानीच्या एक जाऊन दुकानीच्या 5 esteção Sirenaso Simão Jesu Curis Vovon Kumo करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू ख्रिस्ता सिरेनगार सिमाव जेजू कुरीस वोवच्या वाटेर सम खातालो शिपाई ताका बळान जेजूचो कुरीस वोवंक आपयतात ए हांगा ये कोण हांव गी वय तुलसू ये हांगा आनी गे तो कुरीस ताका कुमो कर केदाळा सिमाव जेजूचो कुरीस उखोलता आनी ताका कुमकेचो हात दिता तो वळू जेजूची कृपा आणि समाधान तिमावक लाभता आमचे दिसपडते जिणेन आमचे भोवारी जायती जाणां विविध समस्यांनी कश्टांचे आमी देखता तांचे पैकी एकसुरी कोणाचो सुसंगात नासतना वळवळतात मोतीन कुडीन आनी काळजाच्या वळवळ्यांनी 3 दीस काडतात असल्यांक देखताना आमची प्रतिक्रिया कसली सिरेनाच्या सिमांव परी कुमकेचो हात आनी सांगात तांकां आमी दिलो तर जेजूची कृपा आनी नवें जिवीत आमकां तशेंच तांकां मेळटा मागणे सोम्या जेजू आमी सदांच तुजे कुशे प्रमाणे जियेशें कर कष्टांत आनी एकसुरपणांत आसलेल्या भावा भयणीची गरज सदांच समजून तांकां कुमोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता सोम्या काकूळट आमची कर कठीण जाले सोम्या आमचे पातकां ओझे कष्टांनी तुझ्या विद्रूप झाले मुखा मोडते तुझे वेरोनिकान ये दैरान ते पुसले आणि तू मालार त्या कोसोन दिले प्रतिरूप ते तुझे प्रतिरूप ते तुझे दुकान उबी आसा मोरी आमची माता सर्वांनी सर्वा पुढे आता एक जाऊन दुकानीच्या एक जाऊन दुकानीच्या सोवेस्तेसाव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू ख्रिस्ता जेजूक मस्त पुरासान जाल्ली ताचे मुखामळ रक्तान आनी घामान बुडुल्ले वेरोनिकाक जेजूची बिरमोत दिसली. 「
कसले सड कळले की नासता धैरान जेजू सरशीन ती व्यथा ताचे मुखामळ पुसता प्रतिपळ जावन जेजूच्या मुखामळाचे रूपणे तिच्या तुवाल्यार कंसता. आमचे समाजेन हजारो लोक रडता मोतीचे आणि आत्म्याचे पुरासणेन ते बुडोवन गेल्यात. तांची बोगणां हेरा लागीं सांगूंक ते भियेतात. कित्याक जीव रिस्केर घालून तांची दुकां पुसूंक कोणूच फुडें येनात. असल्या कश्टातेल्या लोकांनी जिवाची आशा सांडल्या तशें दिसता. वेरोनिका असल्या परिस्थितीन आशिल्ल्या लोकांची दुकां पुसूंक तांकां धैर्य आनी बरवसो दिवंक आमकां देख दिता. मागणे सोम्या जेजू समाजेन कसले अडखळी आसल्यारी कश्टातेल्या भावा भयणीची दुकां पुसूंक आमकां धैर्य दी. असली सेवा आमी करतना सदांच तुजे मुखामोळ पळोवचे भाग आमकां फावो कर म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. भरान कुर्साच्या पडता सोमी कुर्सा पोंदाक परत्या निष्ठुर शिपाय ते मारतात ताका आपल्या चाबुकान वावोंक सकत ना भरला हुकुरीस पातकांच्या चढायेन सोमी उठोन मुखार सरता अपरमीत आमच्या मोगान दुकान सातवे स्तेसांव जेजू दुसरे पवटी पडता. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुवें तुज्या भगेन उत्सवावळी सगळ्यांक सोडो संसार. जेजूचे कुडीचे बोळ उणें जाला तो हसगस जाला देखून तो पडता. तो नित्रान जाला वाट आनी की लांब आसा. ताणे वाटेरच प्राण सोडलो जाल्यार आमकां कठीण शिक्षा लाभतली. हुकल ताका. पूण ताचे आत्म्याचे बळ उणें जावंक ना. बापाचेर आसतलो विश्वास सडला. ह्या खातीर ताका उठोन फुडें वचोंक साध्य जाता. आमचे जिणयेन जायते मागणे रेतिऱ्यो नवें आमी करता मिसां भेटयता. पूण वैयक्तीक जिणयेन वा कुटुंबान कश्टां वयर कश्ट पिडे वयर पिडा येतना भावार्थी जिवितान आमी पडटा. थोडे फावटी देवूच ना म्हणले बरी आमकां भोगता. ह्या खातीर हेर देवा आनी पितिसपणा फाटल्यान धांवता. असले संदिग्ध परिस्थितीन पडल्यारी परत उठोवंक आनी आत्म्याचें बोळ घट करूंक जेजू आपयता.
मागणे जेजू जिवितांत जायते फावटी आमी सलवातांव आनी पडतांव. ह्या गतीर आमचो भावार्थ चडय. तुज्या पुनर्जिवंतपणाचेर सदांच विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी. तूं मात्र आमचें जिवीत फुडें व्हरताय म्हणलें समजून जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकूळत आमची कर. जेरुसाल्याच्यो स्त्रियो दुकान रुदान करता. सोम्याचे कश्टे पोळे काळजांती दुकान भरता. बुजवून ताका सोमी सांगता रडात तुमचे पासून आमी रडात तुमच्या भुरग्यां पासून. दुकान आठवें तेसाव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजूच्या मिसावांत लक्षिल्ल्यान कुमो केल्ल्यो महान स्त्रियो. जेजूच्या कश्टांच्या वेळार तांकां कितेंच करूंक जालें ना. बदलाक त्यो रडल्यो आनी जेजून तांकां बुजयलें. जेरुसलेमाच्या दुवानो रडा नाकात तुमी मुझे पसवत. पगार रडा तुमचे पसवत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पसवत. सांगातास तांच्या भुरग्यांनी केल्ल्या पातकां खातीर रडोंक आपोवणें दिलें. दिसपट्टे चिनयेन बरें केल्लीं जायतीं मनशां विविध तरांच्या कश्टांक आनी अनवारांक सांपोडल्यान. तसल्यांक कुमो करची आनी बुजावण लाबोवची मनशां ह्या संवसारांत उणी जाल्यान. असले स्थितींत जायत्या सोम्याच्या सेवकांनी जिनयेन बरवसो सांडला. असल्यांक सांगात दिवन बुजोवंक जेजू आपयता. मागणे जेजू अस्कत जाल्लेल्या आनी एकसुरपणान जिणी जियेतेल्या मनशांक सदांच सांगात दिवंक आमकां कृपा दी. तांकां नव्या जिविताच्या बरवशान भर. असली जिणी जियोवंक सुकोन पडलेल्या आमकां बक्षी म्हूण मागता. सोम्या काकूळत आमची कर. सगत आपली पुरती घालून सोमी सल्लो मुखार. कुरसाक आपल्या वेंतो मारून सलता त्या पर्वतार. कुरीस वावो तांकलो ना
वेस्ते साव जेजू तिसरे पावटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत पुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कलवार दोंगराचे वाटेर बरादी कुरीस घेवन चलून वेता. सांगातास शिपायांचे मार आनी खेळकुळां तो सोसून व्हरता. अशें कुडीच्या पुरासाने वरवीं आनी मोतीच्या दगदणे वरवीं तो पडटा. हे उठे आता का पूण आत्म्याच्या बळान तो उठता आनी फुडें चलता. आमचे दिसपडते जिणेन देवान आमकां जायत्या बेसावांनी भरलां. पूण रक्त मासाचे आनी संवसाराचे आशेक आमी बली जाल्ल्या वेळार कुडीचें मात्र न्हय आमच्या आत्म्याचें बळ उणें जालां. देखून आमी भावार्थी जिणेन सबार पावटी पडटा. आमकां उठोवंक कश्ट मारतात. देवाचेर भरवोसो सुकता. अशें वायट संगतीक आमी बली जाता. असल्या परिस्थितीन सोम्या सांगाता रावून आत्म्याचें बळ सोडून पडलेल्या वेळार उठोवंक जेजू आदार दिता म्हणलें हेंच ते साव आमकां शिकयता. मागणें मोगाळा जेजू दिसपडते जिणेन सदांच तुजें उतार वाचूं कळा नासतना मागणें करूं तवळ तवळ कुमसार जावं आनी आत्मो घट करूं आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. पर्वताचेर पावतस सोम्याक उबो केलो आंग वस्तूर वणताचे काम विणगता केलो हक मारो सोसून रावलो कांतो सोदी जालो अवमान सोसून मोगा मोरना काय तो जालो. तवेच ते साव जेजूचे आंग वस्तूर कान विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत पुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू लागीं आसलो एकच दोगलो तांणी वोण काडलो. ताका विणगो केलो. आनी तांचे मदें सोडती घालन तो दोगलो वांटलो.
पवित्रतेच्या नावान मनशान आनी एकल्या मनशाक वस्तू बरी लेखचे आनी आपल्यो पवित्र कुडी विकचे आमकां दिसून येता. उतरांनी आनी करण्यांनी आमी आमकांच आनी हेरांक विणगे करचे आनी मान काडचे कांय उणें जावंक ना. आज जेजूक पळोवन आमकां आनी हेरांक मानान लेखून आनी सर्वांक पवित्रपणी जियोवन हें तें साव आमकां उलो दिता. मागणे जेजू आमचे उलोवणे चिन्नां आनी कूड तूं पवित्र कर. आमच्यो आनी हेरांच्यो कुडी पवित्र म्हूण लेखून जियो आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकूळट आमची कर. कीळांक सोम्या शिपायानी कुरसार न्हिदायलो. कीळांक आपले हातांनी पाय तांकां अर्पून रावलो. कीळायल ताणी हात पाय ताचे वाळ्ळ्यो रक्ताजरी. दुखे कठीण सोंसली ताणे दिश्ट लावन आपली सर्गी. इकरावें तेसाव जेजू कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगेन कुसवरवी सोडेला सगळो संसार. जेजून ताणी 3 खिळे घेवन कुर्सायले. जेजून आपले हात उदारपणी तांकां दिले. जेजूची सोसणीकाय आनी उदारपण आमचे खातीर कितले म्हणलें हांगासर दिसून येता. आमचे जिणेंत आमी बरें करतना जायते आमकां आयकूंक मेळटा. हें पळोवन आमी बरीं कामां करची सोडलेले दाखले साबार आसात. पूण हें तें सावनी आळतना जिवितान मेळचे कश्ट धैर्यान स्विकार करून आनी उदार मनान
सोम्याची सेवा करूंक आमकां आपोवणें आसा. मागणे जेजू आमी बरें करचे केदींकच सोडी नासतना रावोंक करपात. जायते फावटी कश्ट मेळटात म्हणून बरें करूंक सुकारी मारलेल्या खातीर आमकां बक्षी. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकूट आमची कर. कुर्सार आपल्या सोमी सांजपोऱ्यांतून काडलो. दुस्मानाक आपल्या बक्षी बापा म्हूण मागा लागलो. अकमान सर्गी बापा कित्याक सांडलाय म्हाका म्हूण ताणें प्राण केलो. म्हूण ताणें प्राण केलो. बारावे स्तेसांव जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता पातका वरवीं आत्म्यान मरण पावल्ल्या आमकां नवे जिवीत दिवचे खातीर जेजू कुर्सार आपलो प्राण अर्पिता. पूण शिपायांनी जेजू कुर्सार मारलेल्या वरवीं देवाचो उपादेश मोडलो. मोडलेले देव तेंपलो 3 दिसांनी परत उबारतलो म्हणटालोय न्ही. तर आता सगळा देव आणि तू तुकाच बचाव कर. जायना जायना. बाबा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणून तेच नेणात. म्हाका तान लागल्या. माये ओ तुझो पूत आणि जुवा पळे तुझी माता. तुझ्या हातान आत्मा म्हजो उपसिता. तुझ्या हातान जीव म्हजो दिता. मरूंक जाय आमकांच आमी जावच्याक तुजे बरी.
तुझ्या हातात मोगम सोदिता मोजा देवा कित्याक तुवें सांगलाय म्हाका कळवळ्याच्या दोंगसातळा भुलपणेच्या दोन परमेळा मोगाळिकल्यास भुता तुझ्या विसरून तुझे मन फुटवाता तुझ्या हातात आत्मा म्हजो ओपसिता तुझ्या हातात जीव सोदिता मोर जाय आमकांच आमी जावच्या तुझे परी तुझ्या हातात मोगम सोदिता लिपोन मोचे लिपोन गेला मनशा सायबाक वेग मारताना केतना कुर्सा तोटलून धरले मनशा पोंसयत तावळितले आता किड्या उमळताना किरकोळ किडो हांव जावं पावला तुझ्या हातांत आत्मा म्हजो ओपसिता तुझ्या हातांत जीव म्हजो दिता मोर जाय आमकांच आमी जावच्या तुझे बरी तुझ्या हातात मोगम सोदिता तुझ्या हातात मोगम सोदिता संपदले मागणे जेजू तुझे बरी सदांच आमी सॅक्रिफीस करून हेरांक नवें जिवीत दिवंक आमकां कृपा दी सोम्या काकूळत आमची कर सोम्या काकूळत आमची कर निर्जीव करचो
कुर्सातां देवयले तू केस्ती माये कुडपुताची आपल्या हुसक्यार घेतली मोगाळा वयच्या काळजांत अशी तोपली एक वड बारी तोपली एक वड बारी 13 स्तेसांव जेजूची कूड मुरेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिनी कुसावरवी सोडिलाय सगळो संसार. निर्जीव कुर्सोम्याची कुर्सातां देवयली तू केस्ती माये कुडपुताची आपल्या मुसक्यार घेतली मोगाळा वयच्या काळजांत अशी तोपली एक नीज बारी तोपली एक वड बारी गर्दनाचे खवणेर मुरयेच्या उस्क्यार बाळ जेजू आसलो. तोवळ मुरयेन देवाक अर्गां दिल्ली. आतां मरण पावलो जेजू तिच्या उस्क्यार आसा. तरी आमचे पासत तें दूख सोसून देवाक ती अर्गां दिता आणि आमकां नवें जिवीत जोडून दिता. ह्या दिसांनी जायते जण मोस्त्री मनीस हेरांचे बरेपण पळोवंक शकनासतना मनशाची खुनी करूंक सयत पाटी पळयनात. अशें नितीवन मनशाक जायते कश्ट मेळटात आनी तो मनीस जिणेंत निराशी जाता. असल्या परिस्थितीत मोरी आमचे पक्षेन तिच्या पुता लागीं विनंती करता आनी सोम्याचें काम मुखारसून व्हरूंक धैर्य दिता. मागणे जेजू मोरये परी सदांच सोसणीक जाय शंकर. आमचे थंय आसलो मोसोर काण उडय. पुत्रांनी आनी करण्यांनी मोसरान बरोवन हेरांचो जीव काडलेल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकुळची कर. सोम्या काकुळताची कर. कूड सोम्याची निके तुझ्या शीशानी ताच्या वेली सुगंध तेलान लुगदान गुलाल
जीवा अर्पण मनशा कुळाक पातकांते सोडले बलिदान हे केदे वरते सौम्यानांच्या केले चौदावे स्तेसांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येस मिया जेजू क्रिस्ता. जुदेवांचे रिवाजी प्रमाणे जेजूची निर्जीव कूड मान आनी गौरवान ताणी पोंडांत निके पिली. ह्या मुखांत्र जल्मातावन मोर्ता पर्यंत मनशाक मान दिवंक जाय म्हणली देवाची खुशी जारी जाली. आमचे दिसपडते जिणेन हर एका वर्गाच्या लोकांक मान दिवंक आनी हर एक मनीस देवाची पवित्र रचना म्हणलें समजून घेवंक हें तेसांव आमकां शिकयता. मागणे जेजू हर एका मनशाक मान दिवंक म्हाका शिकय. चुकलेल्या वेळार बोगसूंक कुरपा दी. अशें बरो संबंद सर्वांतय बांदून हाडूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. सोम्या काकूट आमची कर. सम्या काकूट आमची कर. आखरेचे मागणे क्रिस्त आमचे खातीर खालतो जालो. कुर्साच्या मरणापर्यंत काकुळदारा जेजू आमचे कुटुंबा जिवीत दिसपडतो वावर तुज्या हातांत आमी समर्पून दिता. ह्या संवसारांत तुज्या नांवान आमी जियोवन सेवा दिताना आमचो जीव आनी आत्मो सदांच सांबाळूंक आमकां कुरपा दी. आमकां तूं पवित्र कर. तशेंच हेरांचो जीव राखून व्हरूंक आनी कश्टांतल्यांच्या गरजे आकांतांत सदांच पावोवंक आमकां तुजो आदार लाभय. अशें आमी सर्वांनी तुवें जियेल्लें आनी तुवें सोंसुल्लें तें सोंसूंक आनी संतोशान वाडूंक आमकां सर्वांक तूं कुरपा दी म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तुका सोडवंदारा तुका कुर्सा जेजूच्या तुका सोडवंदारा तुका कुर्सा जेजूच्या. एक घडी बरो बसा. मोगाचेनो आज निमाणो शुक्राराची बेसावां हांव तुमचेर मागतां. आज कुर्सावाट बऱ्या रितीन जाली. कलाकर कुटाम असो मुखेली जेजू स्टॅनी मच्छादो तुमचे नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. तशेंच गायन मंडळी वॉल्टर अल्बुकर्क SJ असो मुखेली सायमन पायस आनी मंडळींक हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो
इगर्जमातेंत एक रिवाज आसा. पास्कांच्या पेस्ता पयले आमी कुमसार जावचे. तुमचे मदें कोणी कुमसार जावंक मौन आसल्यार दया करून तुमी इगर्जेक वसा. ते पद्राबू कुमसाराक बसल्यात. देव बरें करूं.